येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. वागातोर सिलिंडर फुटून 2 गाड्यांक उजो, 2.5 लाखाचे लुकसाण. शुक्रारा सकाळची घडणूक. गोंयांत येता 5G. सायबर क्रायम पुलिसांनी दिल्या सादूरतायेची शिटकावणी. जागृताये खातीर वास्को घडोवन हाडलें आयडियाथॉन 2022. फुडल्या 3 दिसांक राज्यात सुकें आनी नितळ हवामान. गोंयांत नातला उपरांत शिवरू येता पावस. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयचे पर्यटन बंद पडचे म्हणून कांय भायल्यो शक्ती वावुरतात. हे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे गोंयचे अर्थवेवस्थेचेर परिणाम करपी बेजबाबदार विधान अशें म्हणत हो आर्थीक गुन्यांव. ह्या विधानाच्या वयल्यान कळटा सरकार चलोवपाक तो असमर्थ थारला. ताणें सरळ राजिनामो दिवचो. टीएमसीच्या ट्रॉजन डिमेलोन मागला. गोंयचे पर्यटन बंद पडचे म्हूण कांय भायल्यो शक्ती वावुरतात अशी टिका मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्ली. आमी त्या शक्तीच्या विरोधात वावुरचे पडटले अशेंय म्हणिल्लें. खणी बंद जावपाकय भायल्यो शक्तीच जबाबदार अशें म्हणिल्ल्याची याद करून दीत ताच्या ह्या विधानाचो टीएमसीन समाचार घेतला. मुख्यमंत्र्याचें शाणपण एक्सपोज जालां. ट्रॉजन म्हणटा, आयकात. And he also said that similar situation happened to stop the mining. Am I correct? Now, such a statement coming from the Chief Minister of Goa only exposes that his government has collapsed. His intelligence has collapsed. His home department has collapsed. He is a Chief Minister. He can't be making a statement to say that outside forces is the greatest crime. It's an economic offense. Trying to disturb the economy of the state. And he makes a statement saying that it was done in mining, it is now being done here, and he's sleeping about it. He should immediately tender his resignation that he has failed. You have this government, you have the central government, if the agencies cannot disturb. It is a demand that such people should be put behind the bars. आवाज प्रदूषणाच्या विशयाचेरय ट्रॉजनाक प्रश्न विचारलो. ताचेय ताणें कितें सांगलें आयकात. Noise pollution, High Court has not brought anything new. This act has been there. High Court has said, implement it. That after 10 there should not be any loud music. It is not nothing new. High Court has not put any order on the state. Implement that. Let the government come with a decision, no? GOA365 खातीर पणजेच्यान विन्सेंट रोजारियो. वागातोरा सिलिंडर फुटिल्ल्यान 2 गाड्यांक उजो लागलो. हे घडणुकेत सुमार 2.5 लाखाचे लुकसाण जाले. शुक्रारा सकाळी ही घडणूक घडली. उज्याचेर नियंत्रण हाडपी जवानांनी घडणुकेचे बेगोबेग दखल घेतली. पळयात. सिगरेट पडली जायलो. सिगरेटीचेर फाटले ब्लास्ट जाले मागीर आमचे भेटले. सिलिंडर आसले भितर. कितकी शॉपां आयले? दोन आनी टोटल लॉस कितको? तुझे 1.5 लाख वयतले. सगळो स्टॉक मारलेलो हांवें. कितें हाडलें भितर सामान? मॅगीची बॉक्सां हाडली, कोल्ड ड्रिंक हाडले, उदक बिदक सगळें. 5 जावन 5 मिनटांक 2 गाड्यांक उजो पेटलो आनी आमकां कॉल आयलो. इमिडिएटली आमचे गाडयेन आमी टर्न आवट गेलो. पॉयंटार पावले. पॉयंटार पावतकूच आमकां त्या लोकला कडल्यान त्या ओनरा कडल्यान आमकां अशें कळून आयलां की एक सिलिंडराचो ब्लास्ट जाला म्हणून. आनी दुसऱ्या गाड्याक उजो पेटला. दुसऱ्या आमी त्या गाड्याक जर पळयता जाल्यार तो पेट्टालो. सो आमी इमिडिएटली फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केलें. आता घेवया एक ल्हानसो विसो. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. देव लेगीत माफ करता, तांकांय माफ करात. मायकला सयत पक्षांतर करपी हेरांक कांदोळीच्या बाबू भटान देवाचे वतीन अभय भेटोवन दिले. प्रसंग आसलो पार्रा जाल्ल्या फेस्टिवल ऑफ स्टाराचो. पळयात पुराय स्टोरी. दर वर्सा पर्रा फेस्टिवल ऑफ स्टार्स जाता. कळंगूटचो आमदार मायकल ते घडोवन हाडटा. अंदूचे पर्राचे कार्यावळीत मायकल ताची घरकान्न डिलायला, सालिगांवचो आमदार केदार नायक आसलेच. मायकलाक काँग्रेसींतल्यान भाजपांत घेवपी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतय माचयेर आसलो आनी बाबू भटान शर्माव दिवपाक सुरवात केली. मायकलाक भितरल्यान चिमटे आयले आसतलेच, पूण मुख्यमंत्री मात मेकळेपणान हांसलो. पळयात. आमच्या खुबशी चुका घडलेली आहा, तुमकां खबर ना.
घडलेली आसा, मान्य करता हांव. तांच्या चुका बद्दल हांव माफी मागता मुख्यमंत्री साहेब. हांव मागता माफी. ती चूक घडली ते देव सुद्धा माफ करता, पण आम्ही लोकांनी सुद्धा माफ करपाक शिकपाक जाय. जेन्ना जेन्ना बर्थडे आयिल्लो पळय तेन्ना तुमी आशिल्ले मन की बात म्हणून सांगिल्ले हांवें. तेन्ना ते शरण येता तांकां माफ करपाचे सगळे लॉ अँड ऑर्डर सांगता. तशेंच हांच्यांनी चूक केल्या, देवळान वचून खुर्सा कडेन वचून खुबशी चूक केल्या मानता हांव, बटान सत्य उलोवपाक जाय. चर्चीन सुद्धा दिता आसतलो फादर बरो बरो संदेश तेन्ना, आनी चड उलयना. सगल्यांक आतां नाताळ लागीं पावलेलो आसा, 2 दीस उरल्या. सगळ्यांनी बऱ्या भाशेन नाताळ सण मनोवया. तेन्ना सगळ्यांक जमिल्ल्यांक बाबू भटाचो परत नमस्कार. सगळ्यांक देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर पर्राच्यान समीप नार्वेकार. काळाच्या वेगाप्रमाण विज्ञान तंत्रज्ञानानूय वेग घेतला. गोंयांत 5G येता. तंत्रज्ञान बदलला तशेंच सायबर क्रायमाचो आंकडो वाडत वतलो. नव्या युगाचे आनी नव्या तंत्रज्ञानाचे आव्हान स्वीकारपाची तयारी चलयल्या. DGP जसपाल सिंगान सांगले. सायबर क्रायम पुलीस गोवा पुलीस आयडियाथॉन 2022 घडोवन हाडले. पॅनल डिस्कशन जाले. वास्कोच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात कार्यावळ जाली. गोंयांत 5G सेवा सुरू जाता. हे सेवेचेर आनी गोंय पुलिसा मुखावयल्या आव्हानाचेर DGP उलोवप करतलो. DGP जसपाल सिंगान म्हायती दिली. We have organized this ideathon just to understand the implication of 5G technology for cybercrime, because 5G technology will bring into its scope large number of services. With large number of services will be digitalized, speed will increase, and the latency will also reduce. So therefore, if you want to see a cricket match, just like as if you are present in the ground, you will make use of virtual reality, augmented reality, but at the same time, the cyber crime will also increase. इंटरनेटाचो वापर आनी जाळे वाडटले. ताचो आवाडही वाडटलो. देखून आनीक सतर्कताय बाळगुची पडटली. येवपी आव्हानाक तेच तोडीन तोंड दिवचे पडटले अशें म्हणत ताणें कांय देखी दिल्यो. Because large number of devices will be put to connectivity, they will become part of the internet, like your FASTag. So all vehicles will be digitally connected to the network of the National Highway Authority. So sometimes people can make misuse of the FASTag also. Similarly, large number of digital devices, household implements like your refrigerator, like your air conditioner, your electrical meters, they will all be interconnected, to which we say Internet of Things. Internet of Things will become a reality, but at the same time, sometimes antisocial element will also exploit the 5G technology to create havoc in the society. They might hijack your electrical grid network, they might hijack your medical network, like it happened in the All India Institute of Medical Sciences, wherein some ransomware attack was reported, and it took almost 3 weeks to restore the network back, and patient services were affected in it. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. केंद्र सरकारान 7,500 कोटीची मजत गोंय सरकाराक केल्या. 2,038 कोटीच्या 4 प्रकल्पाची प्रेमानंद भामरेन माहिती दिली. तशेंच हेर वांगड्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या उदरगतीच्या कामाची तोखणाय केली. केंद्र सरकारान साधारण 7,500 कोटीची मदत गोंयच्या सरकाराक दिल्ली आसा, आणि त्याच प्रमाणे आता पयरूच कांय दिसा पयलीं जी घोशणा जाल्या तातूंत आनीक 2,238 कोटीचे प्रोजेक्ट जे आता जावपाचे आसात. तातूंत जे मेन 4 प्रोजेक्ट आसा ते तुमची म्हायती दिता की गिरी टू परवरी हो जो फ्लायओव्हर आसा ताजें काम थोड्या दिसांनी सुरू जावपाचें आसा. लोटलीसून बोरी जातून बोरीचो ब्रिज आसा, नवो ब्रिज
तो एक काम सुरू जावपाचें आसा. चिखलीचो फ्लायओव्हर म्हणजे जो मडगांव ते वेर्णा जो हायवे आसा ताजेर एक चिखली हांगा एक फ्लायओव्हर आनी त्याच प्रमाणे कुंकळे टू काणकोण करमल घाटांसून जो रस्तो वता ताचे फोर लेन करपा खातीर आनी एक तें काम थोड्या तरी सुरू जावचें आसा. मुख्यमंत्री बाबा दोतोर प्रमोद सावंतान एक बरें डिसिजन घेतले कडेन आहा की जी आमची 14 हायस्कूल आहा आनी 2 हायर सेकंडरी हांकां आमचे जे स्वतंत्र सैनीक जे हुतात्मा जाल्या तेंचे केन्नाच लोकांक याद सुद्दां आसना अशा लोकांक आमी ह्या त्या स्कुलांची नांवां दिवपाची थरयल्ले कडेन आहा आनी त्यामुळे आमच्या नवी पिळगेक आमचे जे स्वतंत्र सैनीक ज्या लोकांनी आमचे गोंय स्वतंत्र करपा खातीर आपले बलिदान दिला अशा लोकांची सदोदीत याद उरतली ते एक बरें डिसिजन आमच्या मुख्यमंत्र्यान घेतले कडेन आहा. मुख्यमंत्र्यान हालींच चालू केल्लें आसा आनी ह्या देवदर्शन यात्रे अंतर्गत गोंयांतले जवळ जवळ 5,000 लोक आतां पर्यंत वचून ह्या मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेचो लाभ घेतलेलो आसा. आतां आनी अजून 1,000 लोक शिर्डी यात्रेक वचपाचे आसा. तर ही पूर्तता केल्या बद्दल हांव मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाच्या सरकाराचे हांव आभार मानता. म्हाका दिसता तो मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं किंवा मायनिंग आसूं किंवा एक मुख्यमंत्री देवदर्शन योजने सारको एक कार्यक्रम आसूं किंवा जशे आमदार सरान सांगलें की स्कुलांक म्हणजे खूब लोकांक आमच्या फ्रिडम फायटराचो विसर पडला. तर म्हाका दिसता खंय तरी एक आमी जो होलिस्टीक डेव्हलपमेंट म्हणटा सर्वांगीण विकास म्हणटा तो म्हाका दिसता ह्या सरकारान म्हणजे विविध क्षेत्रांत ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं किंवा तुमी कशे रावतात म्हणजे हांवें जशें परत येदोळ म्हणलें ऑन दॅट सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स मागीर शेल्टर आसूं किंवा वॉटर एंड सॅनिटेशन आसूं सो बेजीक ते इन्फ्रास्ट्रक्चर पर्यंत सगळ्यो सोयी सुविधा गोंयच्या जनतेक पावच्यो इतलेच हे आमचे भाजपा सरकार कार्यरत आसा. ढाका हांगा जाल्ले दुसरे कसोटे उपरांत बांगलादेश स्टंपाचेर 7 धांवड्यो नासतना 80 धांवड्यांनी फाटीं पडली. दुसऱ्या दिसा निमण्या सत्रांत भारतान 314 धांवड्यांनी ऑल आउट जावन दुसरे कसोटेंत पयल्या डावांत 87 धांवड्यांनी आघाडी मेळोवन रिषभ पंताक आपलो शेकडो पुराय करपाक 7 धांवड्यो उण्यो पडल्यो. पळयात. पंतान 104 बॉलांनी 93 धांवड्यो आणि श्रेयस अय्यरान 105 बॉलांनी 87 धांवड्यो काडून 5वे विकेटी खातीर 159 धांवड्यो वांटून घेतल्यो. टी ब्रेका उपरांत भारतान फक्त 90 धांवड्यो काडून 6 विकेटी वगडायल्यो. बांगलादेशाचो कर्णधार शाकिब अल हसन हाणें निमण्या सत्रांत प्रभावी स्पेल तयार करून भारतीयांक 314 धांवड्यो मेरेन मर्यादीत दवरले. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फुडल्या 3 दिसांक राज्यांत हवामान सुकें आनी नितळ उरतलें असो अंदाज हवामान खात्यान उक्तायला. पूण भारताचे दक्षिण दर्यादेगेर तयार जाल्ल्या कमी दाबाच्या पट्ट्याक लागून गोंयांत नातला उपरांत हलकोसो पावस पडपाची शक्यताय आसा. पळयात. फुडल्या 3 ते 4 दिसांक हवामानाची खाशेली शिटकावणी नाशिल्ल्यान IMDन सुक्या हवामानाचो अदमास उक्तायला. पूण भारताचे दक्षिण दर्यादेगेर श्रीलंकेचे अस्तंते वटेन वचपी कमी दाबाच्या पट्ट्याक लागून फुडल्या सप्तकांत राज्यांत कांय प्रमाणात पावस येवं येता. तशेंच फांतोडेर कांय वाठारांनी दव आनी धुकें पळोवपाक मेळटलें. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 19 डिग्री सेल्सियस उरतलें. नातलांच्या सप्तकांत हवामान सुकें. 25 तारखे उपरांत मळबांत कुपां हलको पावस. उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 19 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्याक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.